नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सरकार गोंयच्यो खणी परत सुरू करपाच्या वाटेर, मात खणींनी उरले फकत 260 दशलक्ष टन लोह खनिज. तुळशीच्या लग्नाची तयारी नेटान सुरू. बाजार लागले तुळशीच्या लग्नाच्या सामानांनी भरपाक. शेतकार जाले वायगणी शेती करपा खातीर सज्ज. भात शेता खातीर आशिल्ल्या अनुदानात करची वाड. शेतकऱ्यांची सरकारा कडेन मागणी. खोला मिरसांगेची मागणी वाडली. दर पावलो 1,500चेर. आणि कार्तिकी एकादशीच्या निमतान गोंयच्या वारकऱ्यांनी केली पंढरपुराची वारी. घेतले विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन. आणि आता खबरो विस्तारात. गोंयांतल्यो खणी परत सुरू जावपाच्यो आसल्यो तरी लेगीत हो खण वेवसाय आनी कितलीं वर्सां चलतलो हो एक व्हड प्रश्नूच आसा. कारण फाटल्या 6 वर्सां सावन गोंयच्या भुंयेक खाण कंपन्यांनी इतली पोखरल्या की आतां गोंयांत देशाच्या एकूण खनिज सांठ्यांतले फकत 4% लोह खनिज उरलेले आसा. लेखा सर्वसाधारण सल्लागार मंडळान केल्ल्या पळोवणे प्रमाण गोंयांत फकत 260 दशलक्ष टन लोह खनिज आतां बाकी उरला. लेखा मंडळान केल्ल्या पळोवणे प्रमाण गोंयांत 11.76 दशलक्ष टन बॉक्सायट आणि 4.37 दशलक्ष टन बसाल्टाचो खनिज सांठो उरला. तशेंच 1.19 दशलक्ष टन मँगनीज आणि 0.22 दशलक्ष टन चिरे काडपा इतको सांठो आसा. जाल्यार सध्याच्या मोलान हे खनिज काडले जाल्यार फुडल्या 14 वर्सां भितर ह्या खनिजाचो सांठो सोंपतलो अशी भिरांत मंडळाच्या तज्ञांनी व्यक्त केला. गोंयचो बंद पडिल्लो खण वेवसाय सुरू करपाक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत सरकारान आता गोंयच्या खनिजाचो लिलाव करपाचें थारायला. हे खातीर सरकारान 4 खणी थारायल्यात. तातूंत दिवचल म्हालांतले 3 आनी सांगे म्हालांतल्या एका खणीचो आस्पाव आसा. हे सगळ्यात मेळून वट्ट 135 दशलक्ष टन लोह खनिज काडपाक सरकारान परवानगी दिल्या. एक नदर घालुया लिलाव जावपी खणींनी कितले मीन उरला ताचेर. मुळगांवच्या खणींतल्यान 84.923 दशलक्ष टन, शिरगांव खणींतल्यान 23.58 दशलक्ष टन, मोंते दे शिरगांव खणींतल्यान 9.15 दशलक्ष टन आणि काले खणींतल्यान 16.731 दशलक्ष टन खनिज काडून ताचो लिलाव सरकार करपाचें आसा. देशात फाटल्या वर्साच्या मार्च मेरेन 6,835.70 दशलक्ष टन लोह खनिज उरला. हातुंतले फकत 263.78 दशलक्ष टन लोह खनिज गोंयांत आसा. जाल्यार ओडिशात देशांतले 50% लोह खनिजाचो सांठो आसा. ताचे सकयल 24% झारखंडात, जाल्यार छत्तीसगडात 18% सांठो आसा. कर्नाटकात 3% जाल्यार मध्य प्रदेशात 1% सांठो आसा. गोंयचो खण वेवसाय बंद पडल्या उपरांत शेकड्यांनी लोक बेरोजगार जाल्यात हे खरें आसले तरी लेगीत फुडलीं 14 वर्सांच पावता इतकी खनिज आतां उरिल्ल्यान ते उपरांत फुडें कितें हाचो विचार सरकारान आतां सावन करप गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा आशिल्ली कार्तिकी एकादश आणि शेनवारा गोंयांतल्या सगळ्या वाठारांनी तुळशीचे लग्न लायतले. ह्या फाटभुंयेर बेरेस्तारच्यान पणजेच्या आणि हेर बाजारांनी तुळशीच्या लग्नाक लागपी वस्तू म्हटल्यार ऊस, आवळो, चिचो, जिनो, ताडमाड, चिरमुल्यो बाजारांत विकपाक आयल्या. मात विक्रेत्यांक जाय तशी मात गिरायकां अजून जावंक ना. देखून शेनवारा गिरायक जातले अशी आस्त विक्रेत्यांनी बाळगिल्या. तीच रेट आसा. कलर 100 रुपया निघले तशें 100 रुपयानी निघले. हिरवली जावं फोव जावं कितेंय तशें 100 रुपया. ऊसाचो रेट आसा 50 रुपया आनी चिचेचो आसा 50 रुपया. चीज म्हणजे तितून सगळे येयले. गिरायक ना, आयज गिरायक ना, फाल्यां पळोवपाचें आतां गिरायक कितें.
आनी आसा न्हू एक दीस हय. तुमचे कडेन कितें कितें आहा? म्हाजे कडेन शिरबोली आसा, ऊस आसा आनी चीज आसा आनी रांगोळी आसा आमची. आयज काल म्हाजे कडेन थोडो ऊस जालो, आयज मातसो चड ऊस जाला. मातशें गिरायकूय सद्या कांयच ना. आतां फाल्यां पळोवया कशें कितें जाता तें. ऊस येयला, चिच्या आवाळ्या सगळें येयलेलें बाजारात. रेट बी उसाचो रेट कितें? बीट कांय वाडूंक ना, तितलो सेम रेट आहा. पोरू आहले तितले तसोच आहा रेट कांयच वाडोंक ना. तुळशीचें लग्न लागीं पावतकीच आदल्या तुळशीक रंगप तशें नव्या तुळशीची स्थापना करपाच्या कामाक नेट येता. सध्या देऊळवाडा मांद्रेचो मुर्तीकार प्रकाश पेडणेकरान तयार केल्ल्या तुळशीक खासा मागणी आसा अशें चित्र थंय पळोवपाक मेळटा. प्रकाशान केल्ल्यो तुळशीक गोंया सयत महाराष्ट्रांत लेगीत व्हड मागणी आसता अशें तो सांगता. हत्ती, कमळ, समय, नंदी अशा वेगवेगळ्या साच्यातले सुमार 50 तरेच्यो तुळशी तो तयार करता. तुळशी सयत मुर्तीकाम लेगीत प्रकाश करता. ह्या मुर्त्यांक देशांतल्या हेर राज्यां सयत विदेशांत लेगीत म्हटल्यार इंग्लंड, लंडन हांगा सुद्दां मागणी आसा. कमीत कमी 50 तरेचे तुळशी आसा. डिझायन निरनिळे आसा. हत्तीचे आसा, शिवाजी मॉडेल आसा, आनी कसले आसा, कमळाचे आसा, समयचे आसा, नंदीचे आसा, ओम पॅड म्हणून आसा, प्लेन आसता. मागीर कोणाक जाय तशें ऑर्डर आमी करून दिता. आमची शिमी दंडी रेंव आसता. शिमी रेंव, कातो, लोखंड मोठी जर वस्तू आसा ताका आमी लोखंड वापरता. नाजाल्यार आमी शिमी दंडी रेंव आसा. आनी साचे आमी पयलीं मातयेचे करता. आमी मातये करून जाले का तेजे फॉर्म करता आनी ते कशें करता आमी लोकांक आवडटा जास्त पीस आमचे सोंपतले अशें आमी मॉडेल रेडी करता. ते मॉडेल करून आमी परत तेचो पीओपीचो काडून परत आमी फायबरचो मोळ घालता. त्या मोल्डासून आमकां जाय तितले काडपाक मेळटा. 100, 200, 500, 1000 अशी. आनी आमी नवीन नवीन करीत आसता. लोकांक खूब आवडटा म्हणून लांब लांबसून मुंबयसून आमच्या सबंद गोंयसून महाराष्ट्रासून लोक घेवन जातात. आनी आमकां विकपाकय लोक वता म्हाजे कडसून. विकपाकय दिता आमी पण ताका कमी रेटान दिता. ते तुळशीचे हे काम कायम चालू आसता. आनी ह्यो शिवाजी मॉडेल आसा आनी ताका पेंट आमी केला एकदम सादो सिंपल आनी वॉटर कलर मागीर परत आनी करपाची गरज ना. आतां ऑयल पेंट कलर केलो ते कपळे कपळे येता म्हणून आमी स्वता आमच्या तुळशीक वॉटर पेंट केल्लो आसा. आनी ह्या पेंटाक आतां 2 वर्सां जालीं. अजून आमी पेंट करूंक ना. आसा तसो आनी वॉटर पेंट धुवन जाय तशी साफ जाता. परतीच्या पावसान शेतकऱ्यांचें बरेंच लुकसाण जालां. ऑक्टोबर निमणो मेरेन पावस पडत आशिल्ल्यान पावसाळी शेतांची लुवणी मातशी उसरा जाली. आतां वायगणी शेती करपाक सुरवात जाल्या. ताळगांवचे शेतकार वायगणी शेतीत कणगां, पोरसाच्यो मिरसांग्यो आनी भाजी ही पिकावळ पिकयता. सध्या कणगां, वाल लावपाचें काम नेटान चालू आसा. कृषी संचालनालया कडल्यान कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण जावचे हे खातीर वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायल्यात. कांय शेतकाऱ्यांनी आयज मेरेन आपलो पुर्विल्लो वेवसाय सांबाळून दवरिल्लो पळोवपाक सध्या मेळटा. पावसाळी पिकाच्या लुवणेक सध्या सुरवात जाल्या. गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांनी शेतकार लुवणी करतना दिश्टी पडटा. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन शेतकार शेतां रोयता पूण सरकारा कडल्यान तांकां अनुदान आनी जाय तशी मजत मेळना. देखून फुडली पिळगी शेतां करतली काय ना अशी भिरांत कुडतरीच्या शेतकाऱ्यां मदीं निर्माण जाल्या. सध्या मानायाचो दिसावडो 1000 रुपया जाला आनी भात शेता खातीर आमकां फकत 20 रुपया अनुदान मेळटा. तें आमकां परवडना. देखून हातूंत सरकारान लक्ष घालची गरज आसा आनी अनुदान वाडोवन दिवची अशी मागणी कुडतरच्या शेतकाऱ्यांनी केल्या. हे आमी रोयताय आमगे एकदम पुर्वजांचे आनी म्हाका आमगे पाय मोची न्ही पळय सांगलें बाबा
कितें जाल्यार जाता आनी तेच कुस्तार आमगे शामाय शापाय मोन गेले तेणें हें रोवन आमगे पांय मेलो 9 वर्सांनी आनीक तेच कुस्तार तांकां शिकयलोलें म्हूण हांव तें सांबाळटां खरें म्हणल्यार हकिकत सांगल्यार आमकां कोता येना मानाय जाल्यार 1000 रुपीज आनीक पर डे आनी हें सबसिडी मेळटा 20 कितलें सांगलें प्रेस गेल्लें कोण आयकना आमगेलें पूण आतां म्हाका दिसना मुगे भुरगो चल शिकले सगळे इंजिनियर जाले एक रेट ते आमकां पासून बोवाड मारताय पूण हांव कितें कोत्ता एक कोंबी हे पासो मसाला चड जावं मुगे उमेद आमी सगळे उमेदीन हें रोयताय हें आमगे पुर्वजां गेले फुडलें म्हूण आमी सांबाळटाय क्लिननेस आनी आमचो MLA आमकां सपोर्ट कोत्ता तो हें एग्रीकल्चर चोडलां कुट्र्या नो डावट कोणाच्यान कितें उलयलें म्हूण जायना तो आमगे MLA रेजिनाल्ड लॉरेन्स हेचा चोडला आतां आमकां सबसिडी बेगीन दिवची आमकां सबसिडी आतां बात घाल्यार 6 म्हयन्यांनी येता नेक रोव पासून पोत पासय मारूंक पडटा आनी 20 रुपीज आमकां अत्यंतर कोंता येना हांव हे सगळे आमगे CMा सांगूं सुद्दां CM साहेबा तेणें इंगेचें आमी रेडी आहाय ताका उलोवपाक हें चोयचें आमगे एक्सपेन्स आमकां आमचे दिसना हे पाशा भुरगे आमगे सांबाळटले म्हूण हें पुर्वजांक हें आमी कोत्ताय आनी 20 रुपीज आमकां अत्यंतर सबसिडीची सारकी गरज मिनिमम हांव म्हणटा सपोर्ट प्रायस आमकां 40 to 50 दिवची म्हूण एक च्या पिवपाक गेल्यार 10 रुपया 20 रुपयान च्या जायना आनी एक 20 रुपयान आमकां किल घेवन आमकां रोवपा जावपाना म्हाका तर हाल्यां कितें जालें आनी हांवूय तर हें जालें जाय तूं कोणाची गॅरंटी आसना म्हाका दिसना आमगे बरी करीत म्हूण हे भाशेन सो हांव सरकाराक मागोतां आनी रेजनलाकय म्हणटा आमगे उतर मागणी हालतिकायेन मागोता आनी मुखार घालची काणकोण म्हालांतल्या खोला वाठारांत कामतीच्या मिरसांगांचें उत्पादन व्हडा प्रमाणांत जाता अंदू ह्या मिरसांगांचे दर 1,500 रुपया किलो जाल्ले आसा ह्या मिरसांगांची मागणी लेगीत खूब आसता गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांचो हो मुखेल वेवसाय ह्या वेवसाया वयल्यान खुबशे शेतकार आपलो आर्थीक फटको पयस करता 6 म्हयने शेतकार आपलो जीव ओतून कामती मिरसांगो पिकयतात पिकावळ बरी आयल्यार ह्या शेतकऱ्यांक फायदोच जाता कांय वेळा मिरसांगांचें पीक बरें मेळूंक ना जाल्यार लुकसाणाकूय तोंड दिवचें पडटा अंदू मात पावस पडत आशिल्ल्यान मिरसांग्यो सुकोवपाक वत तितलें मेळ्ळें ना मिरसांगेची मागणी चड आसल्यार दर वाडपाची शक्यता लेगीत आसता कार्तिक एकादशी निमतान शुक्रारा मुळगांव वारकरी संस्थे वतीन मुळगांव ते विठ्ठलापूर सांखळे मेरेन पायी वारी केली ज्ञानबा तुकाराम माऊली तुकाराम असो विठ्ठलाचो जयघोश करीत प्रति पंढरपूर म्हणून नामना आशिल्ल्या विठ्ठलापूर वचून वारकऱ्यांनी श्री विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन घेतले Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Shri Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai 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 Jai Ram Shri Ram Jai 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 Ram Jai Jai Ram Shri Ram आयज हांव हे म्हाका जेन्ना कळ्ळें की हांगासून मुळगांवसून वारी वयता हेच्या पयलीं पंढरपूर वारी वयताली पूण तेन्ना म्हाका असो एक चान्स घेवंक मेळनासलो कित्याक हांव कामाक आसलें आनी आयज हे हांवें एक सवड घेवन हांव आयज हे वारयेक येयलेलें आसा आनी वारयेची ही उत्सुकता ही सगळ्यांनी घेवपाची अशीच की आतां ही वारी आमी आतां केळबाईच्या देवळान येयलेले आसा केळबाई देवीचो आशिर्वाद घेवपाक आनी त्या आशिर्वादान आमी आतां हे वारयेक स्टार्ट करतले आनी ती वारी मुळगांवच्यान सांखळे पर्यंत पावतली सांखळे विठ्ठल रखुमाई देवळान वचून स्टॉप जातली थंय कितें आनी भजन किर्तनात आमी दिंडी गायत आमी वयतले
आणि अशीच लोकांनी सगळ्यांनी हे उत्सुकता ही निर्माण करची आणि हे वारयेन भाग घेवचो आणि तांकां एक असो सपोर्ट करचो की वारी जशी जशी वर्सान वर्सां वाडोवपाचो. आणि म्हाकाय तशीच हौस आसली. हांव पंढरपूर सदां वयतालें वर्साच्या वर्सा. ते विठ्ठलाची कितें म्हाका एक अशी एक हे निर्माण जाली की देवाचो कितें तरी हे करचें म्हणून माझ्या मनानच ते भरलें आणि सदांच हांव हे आतां भजन कीर्तनात विठ्ठलाच्या माझे हे मन रमलेलें आसता. पूण हे म्हाका कामार मी रघुनाथ गोपी घाट गेली 10 वर्सां जाली आमी पांयी वारी वयता. आमी साखळे वयता विठ्ठलपुरा. तेन्ना आज 2 वर्सां कोरोनान उरल्या कारणान आज जे आमची योगा येयलो आसा सगळे भक्तगण आमचे वारकरी साखळी विठ्ठलपुराक वयता मावली रामकृष्ण हरी. तुवें मैदानाची GFDC अकादमी जावची ह्या खातीर हांवें प्रस्ताव मांडला. थळाव्या आमदाराच्या मजतीन फुडल्या कांय दिसां भितरूनच ही अकादमी सुरू करतले अशें आश्वासन खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिलां. बेरेस्तारा तुवें मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर, सरपंच सुलक्षा नायक आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले. मेंटेनन्स करपाक जर हो ग्रावंड जर दिलो जाल्यार आमी त्या पद्दतीन वेवस्थीत करपाक शकता. डेफिनेटली ताजेर सुद्दां म्हजो विचार करपाचो चालू आसा. ऑलरेडी ऑनरेबल CM आनी म्हजे भितर ह्या संदर्भात डिस्कशन जाल्लें आसा. एक ग्रावंड हांवें ऑलरेडी आतां उतोर्डा म्हणून जो ग्रावंड आसा तो हायली फिफाच्या खातीर फिफान आज तो प्रॅक्टीस ग्रावंड म्हणून वापरलेलो आसा. तेजो सुद्दां आमी सांबाळपा खातीर ते उतोर्डा जो क्लब जो आसा ताजे कडेन आमी टेम्पररी आमी दिल्लो आसा. अश्योच काही गोष्टी आमकां जर दिसले कॉन्फिडन्स जर दिसलो जाल्यार डेफिनेटली आमी थोडे प्रमाणे करून पळयतले. आणि एकूच गोष्ट सांगता की डिसिप्लीन आनी शिस्त किंवा फाल्यां सकाळी ग्रावंड आमी संपूर्ण केलो की ताजेर नाका आशिल्ल्यो गोष्टी जावपाक जायना. हें त्या लोकल्सांनी आनी जो कोण आमी ताब्यान जर दितले तांणी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. पूण डेफिनेटली ह्या तुवें ग्रावंडा संदर्भात आमी GFDCची अकॅडमी जावची असो तुका एक मानस आनी संकल्पना म्हजे तकलेन आसा. आनी खास करून आमचे चेअरमॅन जे आसा ब्रह्मानंद शंकवाळकर हाणें हो प्रपोजल फॉरवर्ड केल्लो आसा. मुखार अशे तरेच्यो आनी GFAच्या किंवा आमचे आमदार जो आसा ताचे सहकार्यान ही अकॅडमी हांगा सुरवात करपा खातीर हांव प्रयत्नशील आसा. प्रयत्नशील न्ही आमी करतले अशें एक म्हाका आश्वासन आसा. बाय विदीन एक हँडओवर जाले नंतर बिल्डींग एक म्हयन्या भितर सगळ्यो काही गोष्टी घेवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसतलो. कोरजुवे हळदोणाच्या 2 म्हत्वाच्या आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आदारान बांदिल्ल्या पुलाची सध्या देखरेख नाशिल्ल्यान वायट अवतिकाय जाल्या. हे पूल पर्यटकांच्या आकर्शणाचे केंद्र थारल्यात. 15 वर्सां आदीं बांदिल्ल्या ह्या पुलाचे देखरेखी कडेन सरकारान आडनदर केल्ल्यान तांची अवतिकाय जाल्या. ह्या पुलाच्यो खुबश्यो वस्तू सध्या कळमेळ्ळ्यात. हो पूल उक्तो जावचो हे खातीर खासा 2 जनरेटरांची वेवस्था केल्ली, मात सध्या तांची लेगीत वायट स्थिती जाल्या. जनरेटर दवरिल्ली शेड लेगीत पाड जाल्या. ताका लागून हे जनरेटर चोरयेक वचपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. ह्या पुलाच्यो गरजेच्यो ज्यो वस्तू लेगीत आसतात त्यो गायब जाल्यात. देखून थळाव्या लोकांनी बेगोबेग पुलाची दुरुस्ती करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. संगीत वारसा एक परंपरा ही संगीताची कार्यावळ बेरेस्तारा राती दिवचले बरीच रंगली. शिरगांवच्या सुशिला संगीत संस्थेच्या जोडपावलान दिवचल सम्राट क्लबान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. सुरवेक चंद्रकांत नायक हांच्या हस्तुकी ह्या कार्यावळीचे उक्तावण जालें. ह्या वेळार अनिकेत भगत, रुपेश लिंगडकर, रामचंद्र नायक, निलेश टोपले आनी हेर हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत भजन सम्राट सर्गेस्त धोंडू नायक हांच्या 4 नातींनी गायन सादर केलें.
शिकपाक भुरगीं खूब येता पूण त्या भुरग्यांक कितें आसता की फक्त एखादो अभंग एखादें भावगीत एखादें नाट्यगीत येवपाक लागले की ते क्लास बंद करता पूण शास्त्रीय संगीताक जर व्हांवून घेवपाचें आसा तर पुराय आयुश्य आपलें तांकां समर्पीत करचें पडटा त्या शिवाय एक समज एखादो भुरगो एक अर्दे वर पावण तास जर शास्त्रीय संगीत गावपाक एक राग गाता तर त्याच्या फाटल्यान त्याची खूब मेहनत आसता खूब वर्षाची साधना आसता ते सहज मेळना परंतु एखादो अभंग 2 म्हयन्यान सुद्दां म्हणूंक शकता आणि हो जो वारसो एका सुंदर अशें नांव तेंच्यांनी सुचयिल्लें आसा दिल्लें आसा आणि खरोखरच हांव त्या बद्दल ह्या सम्राट क्लब बिचोलीचें अभिनंदन करता. मांद्रे वाठारांत भगवती सप्तेश्वर देवळाचे सप्तक 7 दीस पयलीं सुरवात जाल्ली. फाटलीं कितलींशींच वर्सां थळावे लोक एकठांय येवन ह्या सप्तकाक व्हडा उमेदीन मनयतात. कार्तिकी एकादशी दिसा सप्तेश्वराच्या देवळांत रातच्या वेळार तुळशीचें लग्न जाता. त्या उपरांत मोरजे वाठारांत तुळशीच्या लग्नाक सुरवात जाता. सप्तेश्वर देवाचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशींतल्यान देवाचे भक्त हाजीर आशिल्ले. तशेंच सप्तेश्वर देवाची पालखी पुराय वाठारांत भोंवडायतात. फोटो मारतले न्हू अशें सांगता तुका माहिती बी घेता न्हू अमको सप्तेश्वर भगवती प्रमुख पंचायतन देवस्थान प्रतिवार्षिक सप्ताह मोठ्या उत्साहान ह्या वर्सा साजरो जाता आणि म्हाका दिसता आमचो हो उत्सव गेली खूब परंपरा आसा तेका 75 वर्सांच्या पयलीं आसूंक शकता आमकां सारकी याद ना पूण ही परंपरा आयज सुद्दां चालू आसा आणि दिसान दीस लोकांची उमेद ही वाडत आसा. एकूण ह्या आमच्या सप्ताक 7 पार भजन मंडळ असतात आणि संपूर्ण रातभर 24 तास म्हणटात हय 7 दीस ह्यो सप्ताह मोठ्या उमेदीन चालू आसता. हितून ल्हान भुरग्यांचो आस्पाव आसता जाणटे वयस्क सगळे कलाकार एकठांय येतात आणि उमेदीन ह्यो उत्सव साजरो करतात. आणि खासियत म्हणजे निमाणे दिसा म्हणजे आयज कार्तिकी एकादशी सप्ताहाच्या निमतान 5 पारकरी मंडळांचे मोठे बैठकी असतात. 24 वरां भितून कोयर एकठांय केलो ना जाल्यार नगरपालिकेच्या दारात कोयर व्हरून उडयतले अशी शिटकावणी काँग्रेस फुडारी विजय भिकेन दिला. फाटल्या कांय दिसां सावन म्हापशेच्या भोंवतणी तशेंच तार न्हंयेत गणेश विसर्जनाच्या जाग्यार म्हापशेच्या नगरपालिकेन कोयर एकठांय करूंक ना. कोयर एकठांय करप खूब गरजेचें आसा पूण हें काम वेळार जायना आणि हाच्या खातीर नगरपालिका आणि पंचायत जापसालदार आसा असो आरोप विजय भिकेन केला. त्या कारण पण जे कलेक्शन जावपाक जाय ते जायना गार्बेजीचे आनी त्या खातीर म्युन्सिपालिटी पंचायत ही म्हणटा ती जबाबदार आसा आनी तेचेर लक्ष दिनात ते आनी हेचेर उपाय करना. मेन म्हणजे गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना आनी तें करपाची गरज आसा. जायना जाल्यार तुमी सांगा आमी उखलून व्हरतात ती गार्बेज. तुमकां ऑथॉरिटी कशी दिल्या लोकांनी तुमचे गार्बेज कलेक्ट करपाक जाय मात तुमी ती करिना. गार्बेजाचो व्हडलो इशू आहा त्या खातीर तेंच्यांनी कंटेनर दवरपाक जाय. त्या जाग्यार तेंच्यांनी दवरूंक जाय अशें कलेक्शन करपाक. 24 वरां भितर हें कलेक्शन करा नाल्यार हो कचरो आहा पळय तो तुमच्या दारान घेवन येतलो.
गोंयतले कांय फॉरेनर शुक्रारा युरोपियन आनी आफ्रिकन पर्यटकांचो एक पंगड 18 विंटेज गाडयो आनी 2 मोटरसायकलींची रॅली घेवन आसाम काझीरंगाच्या नॅशनल पार्कात पावले. भूतान सावन आतां ते आसामाक पावले. हाचे फुडें ते बांगलादेश वचपाक भायर सरतले. आसामाच्या थळाव्यांनी तांकां खूब बरो प्रतिसाद दिलो. देखून ह्या पंगडाच्या वांगड्यांनी खोस परगटायली. सध्या हो पंगड 2 राती खातीर काझीरंगा नॅशनल पार्कांत रावतले अशी माहिती ह्या पर्यटक पंगडाच्या एका वांगड्यान दिल्या. Very happy to be in Assam, so we really enjoy it. The people are very enthusiastic and they wave and they want selfies and everything, so yeah, we're really enjoying it. We are husband and wife. That's why. Yeah, he's my husband. Yeah. Your name? My name is Nicola. And his is Eric. Yeah, it was very good. It was very good. Yeah, the roads are a little bit tricky sometimes, and it's very busy on the roads. But the car is driving perfectly. So yeah, it's been very well. We really enjoyed it. Yeah, they come out of their house running and they jump into the road and they stop us and they want to take selfies with us. So it's very much fun for us to drive here. Yeah, thank you very much. Tourism. We've been in India before, but never been this part of the country. So I very much look forward to spend 2 days actually at Kaziranga National Park. How many cars? 18, I think. Yeah, we are number 18. We are the last one. Yeah. 17 cars and 2 motorbikes. 2 motorbikes. Yeah, you see a couple. From 1950 to I think mine is the younger one is 1975. Yeah. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.